स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर गोंयांत जावपाक जाय म्हणून म्हणजे एक्झॅक्ट कितें संकल्पना आसली ती? नाही म्हाका एक लक्षात घाल्लें आसा सर्वसाधारणपणे फाटल्या वर्साक जे आसा न्ही 6 म्हयने पावस पडलो 6 म्हयने पावस पडटकीर आसना आमचे कडेन जे कोचीस जे आसा म्हणजे 110 कोचीस म्हणजे ताचो पावसांत ताचो खूब उपयोग जायना ताचो सॅलरी तशें मागीर सादारणचे 1,00,000-1.5 लाख पर्यंत आसा पूण ताची युटिलायझेशन जावपाक जाय तें जायना ओके. आणि त्यामुळे आम्ही विचार करतलो कशा की ज्या जाग्याचेर इंडोर फॅसिलिटी आसा समजा मडगांव आसा बांबोळी आसा पेडें आसा किंवा ताज्या पलीकडे जी प्रायवेट इन्स्टिट्यूट जे आसा संस्था तांचे कडेन जर अशें आसा इंडोर फॅसिलिटी आसा जाल्यार ह्या कोचाचो उपयोग 365 डेज आमी करपाक शकले जर जाय जाल्यार स्पोर्ट्स जे टॅलंट आसा तें योग्य तरेन कशें जावपाक शकता. त्यामुळे स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर किंवा ताका स्पोर्ट्स स्कूल अशा प्रकारचे कन्सेप्ट आसा तो फुडल्या अकॅडमीक एरियाचो राबोवचो अशा प्रकारचे कन्सेप्ट तशा प्रकारचे एक स्कीम लॉन्चिंग करची अशा प्रकारचे प्रस्ताव मी दवरतो.